देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 22 वर्सांत व्हड 1:13. फारिसेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसलेमांतल्यान येवन जेजू सोशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुवनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयलें. फारिसेव आनी सगळे जुदव पुर्विल्ल्यांचे चाली प्रमाणे बोगर हात धुल्या शिवाय जेविनात आनी 3 जावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक बसनात आनी सोबार हेर सामानच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात. पात्रां, कळशे आनी काश्याची आयदनां धुवपा विशीं म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात, पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमां दोगां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोरजां ओठांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रांक कशी शिकूं ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोजेसान सांगलें, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजें कोडलें कितें तुका उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणचें देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचें मोदें पालोन आयलें तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. देवाचें उतर. देवाचो वरकार. आयच्या वाचपान आमी पळयता जेजू आनी फारिसेवां मदें चाली रितींक लागून वाद विवाद जाता. जेजू आमकां आमचो भावार्थ भायल्या चाली रितींनी जिवंक न्हय, पूण प्रमाणीकपणान आनी मोगान जिवंक शिकयता. आमच्या जिवितांत आमी चाली रितींनी चड गोल जावन खरें मनीसपण विसरून आसतना काकलूत आनी मोग आमी सोगल्यांक दाखोवंक वावरुया. आमेन.